संतोषान उल्हासा दिनवाशी काळजा बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तिमानान कालत्या काळजा कुटमा स्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐको काशेता जिनियन ते पाळच्या कोरपा मागता जिविताच्या उंड्या कत्रेता सासनी जिविती म्हण परता संतोषान उल्हासा दिनवाशी काळजान बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तिमानान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. संजेच्या ह्या मिसाक तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत हांव मागतां आनी तशेंच आयच्या मिसाक ते सामाये पर्यंत आसात ग्लेन डिसोजा नित्यादार वाडो आनी तशेंच हे मीस आमच्या फिरगजांतल्या सर्व कुटुंबा पसून जावन आसतलें म्हळ्यार आमचे पसत जावन आसतलें देखून आमी एकामेका खातीर मागया आनी तशेंच हे ते साव आमच्या जिणेंत पूर्ण करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. साद्या काळाचो पांचवो आयतार मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावन सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती सोम्याच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उलो दिता. आमच्या पवित्राना मरिफात सोम्याच्या रायाळ याजकी आनी प्रवादपणाच्या मिसावांक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें लाभलां. आपोवणें आनी मिसाव देवाचे हे खातीर तो आमकां मिसावांक जाय आसले कृपेन आनी बळान भरता. आमचे थंय हांव ना फावो म्हणलें उणेपण आसल्यारी ते उणेपण सोमी भरती करून दिता म्हणल्या भावार्थान हे मिसावाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. आयच्या दिसा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या आपोवण्या विशयांत आमकां आज संदेश मेळटा. पयलें वाचप इजाइया प्रवादीचें आपोवणें आनी तशेंच वांजेलांत पेद्रू आनी आंद्रे आनी जाकोब आनी जोआव तांचें तेच आपोवण्या विशयांत आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. तर आमचें आपोवणें खंयच्या कास्ताचें या खंयच्या रितीचें आनी तें आपोवणें आमच्या जिणेंत आमी कशें वापरता आनी देवाची खुशी करूंक ते साव आमचें कशें पूर्ण करता त्या विशयांत चिंतया. हे मिसाचें बलिदान आमी फोत बरें भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन आमचीं पातकां सांगाता वळखून घेवन हें आमच्या दुखीचें विधान म्हणया. हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमी
Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. महिमा देवा कोसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुत तू बापाच्या भुजबळावर बसा आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता ये क्लोज टू ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया बापा तुजेरच आसा सगळो आमचो विश्वास तुजें कुटुंब राखणी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या न्हेसणाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकटे आसले. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबारांचो सरेस्पर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दरवंत हाल्ले आनी मंदिरांत जुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हज्या खाटा हाय म्हजें खाटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सरेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफीम मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वोंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसलां. तेन्ना सरेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमच्या पासून कोणाक
कोण पळय वेतालो? हांवें जाप दिली, हबळे हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. तुझ्या दुता हुजी तुका हसीतलो सर्वेस्परा. तुझ्या दुता हुजी तुका हसीतलो सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकोन घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सजता नमस्कार करता. तुझ्या दुता हुजी तुका हरसीतलो सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी सगळां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळी गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळी तुवें म्हाका खाण दिली. म्हजें काळीज घट्ट कर, म्हाका धैर्यान भरलो. तुज्या दुता हुजी तुका हरसीतलो सर्वेस्परा. तुज्या दुता हुजी तुका हरसीतलो सर्वेस्परा. सांव पावलान कोरींतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतू तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात. नातर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणां तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 85 पावापरास 60 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 27 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदुतांक शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जाल्लेल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्ल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजें तें निर्फळ जावंक ना. निजायकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्टापरास चड मिनातें हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सक्कड परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमांडली तेंच देवाचें उतारें. देवाचे ओळखकार. Alleluia, 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 Alleluia. Yeah.
फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो Alleluia 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 सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडी सरशीण जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोनच्या खातीर लोकांचो जम ताचे भोंवती उरडतालो तवळ सरोवराचे तडीक लागल्यो दोन दोणी तांणी पळयल्यो पागी दोणींतले देवून आपली जाळां धुताले तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तावन जितकेशे मुखार सुटून रावंक ताणें सांगलें उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो ताणें उलोवन जाताच सिमांवक सांगलें दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जाळां देवया तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हड रास जाळांक संपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं तवळ दुसरे दोनींत आसल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक लागल्यो हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विजमीत जाल्ले तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआवी विजमीत जाल्ले तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो भियेनाका ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय दोनी तडीक हाडटास सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता आमच्या आपोवण्या विशयांत आयचो संदेश आमकां मेळटा म्हणून तुमकां प्रस्तावनांत हांवें सांगलें आनी प्रस्तावनांत आमी सांगलें इजाया प्रवादीक देव भेटलो ह्या देवाचें दर्शन लाभलें आनी त्या देवाच्या दर्शनांत एकलो सिंहासनाचेर बसून आसलो आनी इजाया प्रवादी थंय इल्लो पयस आसलो आनी तो पळयता देवाक आनी देव खंयच्या रुपार आसा तें तो पळयता आनी उपरांत तो थंय आसतना देव तांचे पैकी कोणाक धाडचें म्हूण तो विचारतालो आनी त्या वेळार इजायान तांकां कितेंच जाप दिवंक ना आनी तो म्हणालो हांव मेळ्या वोंटांचो मनीस आनी हांवें थंयसर येवंक जायना कित्याक हांव मेळ्या वोंटाचो मनीस आनी पातकी हांव जावन आसा देखून म्हाका येवंक जायना आनी थोड्या वेळान देवानच आपयलें आतां तर हांव कोणाक धाडूं ताका जाप इजायान दिली हांव हांगा आसां हांव तयार आसां म्हाका धाड पयलें म्हणलें त्याच इजायान हांव फावो न्ही हांव मेळ्या वोंटाचो मनीस आनी आतां तोच मेळ्या वोंटाचो मनीस तयार जाता देवाचें उतर व्हरून लोकांक वांटूंक आनी ताणें पळयलें थंयसर त्या उज्ज्याच्या आगट्यांतलें त्या एक खेरुबीम एक इंगळो घेवन इजाया सरशीन गेलो आनी इजायाचे वोंट ताणें त्या खेंडान आपडलें आनी ते दाळा इजायाक बोगलें आतां हांव तयार आसां
म्हाका तूं धाड सोमिया. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता 4 जाणांक थंयसर जेजू आपयता. जेजू ताणेच्या लोकांक शिकोवन आसलो आनी व्हड जावं थंयसर आसलो आनी थंयसर आसल्या लोकांक तांचे मदें शिकोवंक जाय आसलें, पूण जेजूक थंयसर साद जावंक ना, कित्याक तितलो लोक थंयसर बरो नासलो. आनी त्या खातीर जेजून सांगलें 2 इल्लीशी गुंड उदकाक व्हर. आनी ताणें गुंड उदकाक व्हेलें पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे. आनी थंयसर जेजू सांगता उजव्याक तुज्या झाड उडय, तुका जाय तितली मासली मेळटली. आनी पेद्रू म्हणालो ना सोमिया, आमी सगळी रात मासली पाकच्या कामांत आसल्या, पूण आमकां एक मासली मेळ्ळी ना. जाल्यार आतां तुज्या उतरांचेर हांव म्हजें जाळ देंवयता म्हणालो पेद्रू. आनी तशेंच ताणें जाळ उडयलें आनी त्या जाळांत सांपडल्यो मासल्यो इतल्यो आनी तितल्यो न्हय. आनी ताणें त्या आनी एका दोनींत आसलेल्या जाकोब आनी जुआंवाक आपयलें आनी ते आयले. तांणी दोनीनी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. एका थोड्याच वेळा आदीं त्याच पेद्रू निराशेन तो बरल्लो, आंद्रे निराशेन बरल्लो. जाकोब आनी जुआंव कितें करचें म्हण ताका कळोवंक ना. पूण आतां तोच पेद्रू म्हणटा हांव मेळ्या वंटाचो मनीस आनी त्या खातीर हांव फावो न्हय. देखून म्हजे सरसिंत हांव न्हू पयसर सोमिया. उपरांत एक फावटी जेजू पेद्रूक भेटोवंक आसा आनी थंयसर पेद्रूक जेजून सांगलें आसा ऊठ म्हजे सरसिलो सैताना म्हणलें. आनी हांगासर जेजूक पेद्रू म्हणटा म्हजे तस्तितान पयसर सोमिया, कित्याक हांव मेळ्या वंटाचो मनीस, हांव फातकी मनीस, म्हजे तान तूं पयसर. आज आमी आमच्या आपोवण्याचो थोडो विश्लेशण करया. आमच्या आपोवण्या विशयांत थोडे संगती आमी पळोवया. जेजूची उतर आयकून जेजूच्या सांगात आयिल्ले पेद्रू, जाकोबो, जुआंव, आंद्रे हे 4 जाण आनी तांकां देवाचें आपोवणें जेजूनच आपयिल्लें ताका मेळ्ळें. आनी तांणी जेजूचो पाटलाव करून ते गेले. तांची मासली, तांची दोनी, तांची जाळां सकड सांडून जेजू फाटल्यान ते गेले आनी आस्तावन ते जेजूचे शिश जावन रावले. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आपणे पोर एक दीस तुमचे कडेन उलयतना हांवें सांगलें देव आपणे म्हणलें ते क्षण याजक जावचें, धार्मीक बैल जावचें, रिलिजियस जावचें म्हणून ना. देव आपणे म्हळ्यार ताच्याकी वर्तें जावन आसा. आनी थंयसर खाली याजक जावंक मात्र न्हय, खाली धर्म बैल जावंक मात्र न्हय, रिलिजियस जावंक मात्र न्हय, बगार काजाराचो सक्रामेंताकी देवानच आपयजे. देवान आपयल्ल्यान त्या काजाराच्या सक्रामेंतांत रिगोवंक तयार जायचे. आनी ताणें तेंचें जेजून सांगलें, ताणें आयकलें आनी ते जेजूचो फाटलाव करून गेले. आनी उपरांत आनीक थोडे आपोस्तल ताका मेळच्यार आसले. सुंकागार मातेव थंय ताच्या सुंका खाट्यार बसून आसलो. ताका जेजू आपयता आनी जेजूच्या फाटल्यान तो वेता. आनी तशेंच जाकोबो आनी जूद ते जाल्यार तशेंच जेजून तांकां आपयले आनी तेय जेजूचे फाटलाव करून आयले. तशें हर एकल्याचें आपोवणें आमी हांगासर पळयता आसतना जेजू आपयता आनी ते ताच्या जेजू फाटल्यान वेतात. सामार्काच्या वांजेलांत त्याचा आपोस्तलांक आपयल्ली रीतच वेगळी आसली आनी थंयसर जेजू मागण्यांत बुडोवन आसलो आनी मागणें कर्ण जावन तो ते आसल्या जाग्याक पावले. आनी थंयसर ताणें 12 जाणांक विंगड केले उरल्यांत हांव न्हू. आनी ते 12 जाण आमकां कळीत आसा कोण कोण म्हणून.
पेद्रो जाकोबो जुआवो आंद्रे आनी मातेवो तोमास फिलिपो बार्तोलोमेओ सिमांव जूद आनी तशेंच आनी एकलो जुदास इस्कारियोत हे सक्कळ जेजूच्या फाटल्यान आयिल्ले आनी तांणी जेजून तांकां आपयले आनी ताय आयले फाटल्यान जेजून तांकां आपयले आनी ते जेजू फाटल्यान आयले आनी थंयसर त्या दोगांक ताणें उपरांत धाडूंक आशिल्ले भायर मासली पागूंक न्हय मनशाक पागूंक आनी थंयसर थंय आशिल्ले आनी जेजू तांकां थोडी शिकोवण दिवंक लागता आनी शिकवणेंत ताणें जायतें जेजूच्या देवाच्या राजा विशांत तांकां दाखोवन दिल्लें आनी ह्याच मनशांक अनपड मनीस पेद्रो जाकोबो जुआंव आनी तांकां बरप नासलें काली तांकां एकच बरप आसलें तें जावल आसा मासली पागचें आनी तें आपोवणें तांकां मेळ्ळेंच ते आयले आनी जेजूक तांचेर खूब भरवंसो आसलो हे कांय शिकल्ले न्ही अशिकपी हे हांकां कांय गोत्तू ना मासली धरूंक मात्र गोत्तू दुसऱ्या खंयच्याकी हे फावो न्हय म्हणून सादारण लोकांक चिंतल्यार जेजू चिंता हांचे कडेन कांय ना हांचे कडेन पयशे नात हांचे कडेन दुसरे खंयचीच वस्त ना शिकाप ना कांय ना आनी त्या खातीर तांकां तो आपयता कित्याक तांणी तांच्याच खुशेन याजक जाल्ले न्हय आपोस्तल जाल्ले न्हय बगार जेजून आपयलें देखून आनी जेजून आपयलें देखून ते तांचे सर्व सांडून जेजू फाटल्यान येतात आनी तांकां मेळटा तें आपोवणें तांचे तावन कोणेंत व्हरूंक जायनातलें तसलें आपोवणें आनी जेजूचो फाटलाव करन ते आयले आनी जेजूच्या सांगाता ते मासली पागूंक ह्या मनशांक पागूंक गेले तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या आपोवण्या विशयांत पळयलें जेजूचें आपोवणें इजायाक दुसऱ्या रितीन मेळ्ळें आनी ह्याच पेद्रो आनी ताच्या सांगात्यांक दुसरेच रितीन मेळ्ळें आनी जेरेमियाचे जिणी पळयता जाल्यार आमी जेरेमियाकी आपोवणें आयिल्लें आनी ताका जेजून ह्या देवान ताका सांगिल्लें तुवें तुज्या आवयच्या कुशींत आसतनाच हांवें तुका विंचून काडलो एक प्रवादी जावंक आनी जेरेमिया म्हणटा म्हाका उलोवंक येना म्हाका घाग येता तशें जाल्ल्यान म्हाका उलोवंक जायना तुजे सांगाता हांव आसतलो ये म्हणालो जेजू आनी त्या जेजू देव त्या रितीन म्हणालो आनी तो जेरेमिया जेजूचो देवाचो फाटलाव करन आयलो आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो हर एका याजकाक हर एका धर्म भयणीक भावांक आनी तशेंच इवन खासदार जाल्ल्यांक सयत तांच्या बेस विंसाना एक घटना सोंपरो आनी त्या घटनाक संबंध जावन ते जेजूचो फाटलाव करन येतात म्हजे विशयान सांगचें जाल्यार 2 वर्सां SLC जाल्या उपरांत हांवें काम केल्लें त्या दाडा SLC जाल्ल्यांक ही कामां मेळटालीं आनी कामाक एका हांव जॉयन जाल्लो 2 वर्सां काम केलें हांवें आनी उपरांत एका सांजेर हांव चलोवन म्हज्या घरा वेता आसतना वचून बिस्पाक मेळ मेळ्ळे बरी म्हाका भोगलें बिस्पाक वचून मेळ म्हूण आनी त्या दाडा बाजील साल्वादोर सोजो बिस्प जावन आसलो आनी हांव कित्याक म्हज्या घरची वाट सोडून बिस्पाच्या घराची वाट धरली आनी थंयसर वचून बिस्पा मुखार बिस्प तेदो मुसर बिस्पाकाचो हांव पळोवंक नासलो बिस्पा मुखार हांव वचून हात जोडून रावलो आनी सांगलें म्हाका एक याजक जावंक जाय तुका पाद्राबाक मेळ्ळें तूं म्हूण विचारलें पाद्राबाक मेळोवंक ना तुमकांच मेळोवंक हांव आयलो आनी देखून बिस्प म्हणालो पुरा पळयलें म्हजे कडेन उलयलो जाय पुरतें आनी ताच्या उपरांत एक एप्लिकेशन काडून म्हाका दिलें आनी म्हणालो फाल्यां ह्या परवां तुमच्या विगाराक वचून मेळ आनी विगार तुका सांगतलो कितें जाय जें म्हणून आनी तशेंच
हांव गेलो विगारा सरशीन गेलो विगारान फॉर्म फिलअप केलें आनी ताची एक चीट सांगाता दवरन म्हजें एप्लिकेशन सांगाता म्हाका बिस्वाच्या घरा धाडलो आनी थंयसर म्हाका मेळ्ळें तें आपोवणें देवाचें आपोवणें आनी तशेंच हांव मुखल्या 10 वर्सांनी याजकी शिकोवंक गेल्लो आनी 9व्या वर्साच्या आखरेक कितें एक गजाल घडली आनी थंयसर म्हाका बिस्पान सांगलें तुवें येवच्या वर्सा डिसकंटिन्यू करचें बरें 1 वर्स आसा याजक जावंक तुवें हें सोडचें बरें तुज्या घरा वेचें तुवें बरें म्हणून आनी तूं फाटीं आयलोय जाल्यार तुका हांव खंडीत जावन याजकी दिक्षा जावं दी दियाकोनाची दिक्षा जावं दी हांव दिवंक शकना म्हणलो आनी एका वर्सा हांव परत सेमिनरीक आयलो आनी थंयसर पळयतना म्हजें नांव आसलें त्या फायनल थियोलॉजीच्या सकड सेमिनरिस्ता वट्टो व्हड खुशी म्हाका जाली ताच्या उपरांत हांव आनी म्हजें काम मात्र करन हांव आसलो आनी उपरांत म्हाका नेक्स्ट इयर वोर्द मेळ्ळी पयलें दियाकोनाची वोर्द आनी उपरांत वोर्द म्हाका मेळ्ळी आनी देवान म्हाका त्या रितीन आपयल्लो आनी आपोवन जाल्यार मोदे म्हजी परिक्षा ताणें पळयल्ली उपरांत म्हाका त्याच बिस्वान सेमिनरीक भरती केलो आनी उपरांत म्हजी 10 वर्सां शिकपाची बरी चल्ली आनी म्हाका नीज मेळ्ळात त्या देवाचो पाटलाव करूंक ह्या जेजूचो पाटलाव करूंक एक अवकाश मेळ्ळो तुमकां एक अवकाश मेळ्ळा जावं पुरो आनी तो खंयच्या घडितान तो म्हणलें तुमी चिंतचें बरें कित्याक म्हळ्यार खाजरी जावन आसा एक आपोवणें देवानच आपयल्लें एकाच देवाक सतमंता सर्वपदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळापुरी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजवल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पॉन्स पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसीब करूंक तो परतून येतलो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापानी पुतांत नीप जाला बापानी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवद्या वरवीं तो उलयलो एकेस पवित कातोलीक आनी धर्मदूतान स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां एका न्हय जाल्यार आनी एका रितीचें देव आपोवणें मेळ्ळां आनी त्या आपोवण्यांत मुखार सुनोवंक आमकां देवाचे आशिर्वादां गरज आसात त्या खातीर आमची मागणी देवा सरशीन आमी उबारुया बापा आमच्या भोई सभेच्या वडिलांनी तांकां दिल्लें आपोवणें खरेपणी स्विकार कर सोम्याचे मिसांव विश्वासीपणी पंथा पावो तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणें आयक आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी तांकां फावो केल्ली जबाबदारी मानान आनी गौरवान लेखून लोकांच्या उदरगती खातीर वावरूंक जाय आसली कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक कुटुंबा जिविताचे मिसांव स्विकार केल्ल्या कुटुंबांनी तांची जबाबदारी समजून घेवन कुटुंब तुजें मंदीर करच्या वावरान निस्वार्थपणी घडसूं तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक तुज्या मिसावांक कान दिवंक सबार युवक युवतींची गरज आसा देखून सबार आमच्या युवा जाणांनी तुज्या आपोवणें स्विकार करून याजाकी आनी धार्मीक क्षेत्रांत वावर करूंक
फुडें वचूंक उर्बा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे बलिदानाचे वेदी मुखार हजर आसच्या आम्हा सर्वांक एक एक जबाबदारी जिवितान फावो जाल्या. आमकां फावो जाल्ली जबाबदारी आमच्या वावरा तळार विश्वासपणी करच्याक आमकां तुज्या बळान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध गांवांनी आनी परगांवांनी तुज्या पुता जेजूची वळख दिवंक मिनत काडच्या सर मिशनरींक राख आनी सांबाळ. तांणी करच्या सुवार्ता प्रसाराच्या वावराक जैत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा तुवें हर एकल्याक एक एक आपोवणें दिलाय. तांच्या समर्थे प्रमाणे थोड्यांक याजाक, थोड्यांक रिलिजियस, थोड्यांक खाजरी हें आपोवणें तुजेंच. देखून आमी सगळ्यांनी त्या आपोवण्यांक फावो जाल्लो मान आनी सम्मान दिवंक गरजेची कृपा लाभय हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता. पिसना रंगळबुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी काणी खाणेता. उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधायेन तुगे तिचे सवे आमकांच तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधायेन तुगे तिचे सवे आमकांच तुगे. मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवीधरा देवोवपाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. मोगाळ बापा आमच्या रचणारा हो हुंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशनाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकय ससनाचें जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मरेतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit alvaraso serves potum, sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा.
सगी तुका जय, सगी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनू आसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनू आसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता, आनी हे कासिंते पियेता, तिथे पोटी तू वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराच्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्याच्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ फळांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती, भगेवंत जुजे तिचो पोती, भगेवंत धर्मदुतां, भगेवंत जुतात देवानी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोव्या असो. तुमचे सगळ्या असो. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती आमकां दी. शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपेल्यान ती आमी सर सुभागी. तुमचे उतरांचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजांत सर्गी राया. कलत्या भोळ्या देवकुवारा बिडार करा आमच्या काळजांतन्या. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा सर्गी राया. आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका हुंड्यांत आनीक एक कालशेन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोष हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. पात्रून साजू ता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून साजू ता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून साजू ता देवा आमचे पासत विनाती कर. ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवान जुता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडोनदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणेची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसखीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्टां अडचणीन सबोन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत सारवती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हाडन हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक आयलां. आमची ते साबा आमचे इरादे आसले आतां आमी सांजुदाक भेटोवन दिवया. म्हज्या मोती काळोख हाडन म्हजो बोवार्थ दंडाळांक प्रसारच्या. म्हज्या आत्म्याच्या सवयरींक तूं म्हजे वसलेक पदवेन पयस तोंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुणायतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्ल्यांक भरोसो दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिलां.
म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवात एकीत तूं म्हाका मोगान अरदान सुरद सांडू हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी आनी आमच्या स्मियान जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक प्रगटलेलें जावं आमेन. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या हुबज्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगाता आसा. तो तुमचे सवय रावण तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान रावण तो तुमकां वाट करूं व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें आनी तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमच्या जिणी आपल्या प्रकाशान फरजडीत करूं आमेन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचे सोबे आसो आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Veta, veta, somia, tuzo spirito घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिता घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता. Tus musos dirada, tus musos sambalna, tus musos vodastro, tus musos borboso. Veta, veta, somia, tuzo spirita ungeta, gata, gata, somia, तुझी ससाया मागता. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिता घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाया मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी